सोमार 9 सप्टेंबर 2024 सांत पेद्रू क्लावर यादनीक मुखेल वोण तुजो हात सोड. आदले भाशेन ताचो हात सारको जालो. नियाळाक आदार. जो हात पाळणें दोलयता तोच हात संवसार चलयता अशी एक म्हणणी आसा. हातूंतल्यान गमून येता कितले मोत आमचे कुडीचो हात ह्या साद्याक दिता तो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां उजव्या हाताक आर जालोल्या मनशाक देवस्थानांत जेजू बरो कोत्ता. तुजो हात सोड असो जेजू हुकूम घालता आनी जेजून सांगलां तशें हो मनीस कोत्ता आनी आदले भाशेन ताचो हात बरो जाता. आयच्या नियाळाची मुखेल वोळ. आयज तुवें आनी हांवें कितें सोडून दिवंक जाय काय? हांवें म्हजें चामटेपण सोडून दिवंक जाय. कोरीतकारांक बरयलेलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. आमी जेजूक आपणावंक, सगलें वायट सोडून दिवंक, अदीक करून पोजोडपण, गर्व आदी. आयचें स्तोत्रूय आमकां सांगता गोरविश्ट मनशाक देवा मुखार बोळाय करूंक तांक ना. सदोळ हातांनी आमी उदार जावया. आमची फिगोर्जेक आनी गरज आसलेल्यांक मनान दवरून उजवो हात कोत्ता तें दाव्या हाताक पडनासतना दिवया. हें मातेवाचे शुभ वर्तमानान 4 तिसरी वोळ आमकां शिकयता. बोव उदार आनी गिरेस्त देवबाब आमकां दामून चेपून दितलो आनी जायते फावट आमी घेतलां हो म्हजो खासगी अनुभव. सगळ्याच उदारपणान आमच्या समुदायांत आनी फिगोर्जेंत वचुया आनी शुभ वर्तमान परगटुया. म्हजो थाराव. आयज म्हज्या सर भोंवतणी एका गरजेवंताक म्हजो उदार हात पाठयतलो.